देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप एस्तराची पुस्तकां आनी मातेवाच्या पुस्तकांतले शुभ वर्तमान. तुमचो सुर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक बऱ्यो वस्तू दिवचो ना. एस्तेर राणीचे मागणे आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. आपले उर्जेचे दूख अनुभवतली राणी आपल्या राजा फुडें तांचे खातीर प्रार्थना करूंक उबी रावचे आदीं सर्वेश्वराक शरणां गेली. देवाचें बोड आसरो आलाशिरो आनी आजीर जावंक तिणें खतखत्यान मागलें. खोल काळजांत उपजल्लें मन काळीज भलयतलें मागणें तिचें. तुजे विंचून काडिल्ले पुर्जेक तांच्या आकांताच्या वेळार तुजें बोड दाखय. देवांच्या राजा सोरपविदार दुनिया राजा मुखार हांव आसतली तेन्ना म्हज्या तोंडान उलयतात कसलीं उतरां घाल. संपूर्ण विस्वासान केल्ल्या मागण्याचे उदाहरण हें. कुटुंबीक जिवितांत वडिलां आवय बापूय मागतात तितलेंय दिनात, पूण भुरग्यांक फायद्याचें तेंच दितात. हातूंतच तांचो मोग दाखोवप जाता म्हूण आमचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. आमच्या मागणांनी सोबार पावटी आमच्या उत्सुक्त आनी आपसुवार्थी मोना चिंतना प्रमाणे आमी बरें दिसतात शें तेंच आमी मागता. पूण मागलेलें आमकां सदांच मेळना तेन्ना आमी निराशी जावची गरज ना. आमकां जें कितें बरें तें देव जाणा. बरें आनी फायद्याचें तेंच तो आमकां दिता म्हूण मानून घेवची गरज. मागल्या सोदल्या आनी दारार मारल्या उपरांत देवाची कुशी विस्वासान मानून घेवंक आमकां आयती कर म्हूण मागुया. एस्तेर राणीच्या मागण्यांतल्यान काळजाचे खोलायेक थान मागणें करूंक म्हजी कुशी न्हय पूण तुजी कुशी जावं म्हूण तुज्या पुता जेजूक मागलें. जावं म्हजें कांय तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणून आंकवार मारीन तुजे सोडवणीक येवजणेची भागीदारीण जावन आपूण तयार म्हूण आपलें मन उक्तें केलें. बापा, सदांच तुजे उशे प्रमाणे आमचें जिवीत चलूं. तूं धाडटाय तितलेंय आमी मानून घेवंक तुज्या पुता जेजू आनी आंकवार मारिया हाचे सारकें मन आमकां दी बापा. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळलें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.